2022 नागवा हांगा क्रायम ब्रांचीन एका नायजेरियनाक ड्रग्सा सयत धरलेलो। त्याच्या कडल्यान 1.12 लाखाचो 15.40 ग्रामाचे वजनाचे 32 STC टॅबलेट जप्त केले। मात धरिल्लो ड्रग्स आता तपासण्या वेळार एम्फेटामाइन म्हणून स्पष्ट जाले आणि धरिल्ल्या ड्रग्साचे वजनूय देंवला। आता ह्या कोर्टाच्या ऑर्डरी उपरांत ड्रग्साच्या केसीन धरिल्ल्या नायजेरियनाक सुनावणे उपरांत कोर्टान जामीन दिला। नमस्कार, हांव ओमकार फळारी आणि तुम्ही पळयता प्रुडंट। आता धरिल्लो तेन्ना ड्रग्स एक आशिल्लो आणि तपासणे वेळार दुसरो कसो जालो काय हो प्रश्न पडटलोच। आता पोलीस ड्रग्स धरतात तेन्ना तो कसलो आणि ते कशे वळखपाचे ते पळयात। जेन्ना पुलीस ड्रग्स धरतात आणि जप्त करतात तेन्ना पुलिसा कडेन आशिल्ले ड्रग्स डिटेक्शन किट वापरून त्याची तपासणी केली वयता। आता हे ड्रग्स डिटेक्शन किट म्हळ्यार जे ड्रग्स धरतात तातूंतलो इल्लोसो ड्रग्स ह्या किटान घालतात आणि ते किट आपले काम करता आणि ड्रग्स कसलो ते सांगता। जेन्ना ड्रग्स किटान घालतात तेन्ना त्याचो रंग बदलता आणि पुलिसाक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंयचो रंग जालो जाल्यार तो खंयचो ड्रग्स ते पुलिसाक कळटा। पूण ह्या केसीन जेन्ना ड्रग्स सापडलेलो हेजी तपासणी केल्या उपरांत तो ड्रग्स STC आशिल्ल्यान नोंद केल्ली। मात आता जेन्ना हो ड्रग्स लॅबान टेस्ट करपाक धाडलो तेन्ना हो ड्रग्स एम्फेटामाइन म्हणून कळ्ळें। आता ह्या केसीन पळोवपाक गेल्यार STC आणि एम्फेटामाइन हे दोन्ही ड्रग्स तशे दिसपाक सारकेच दिसतात। दोन्ही टॅबलेटी असतात। जेन्ना कोर्टान आर्ग्युमेंट जालो तेन्ना नायजेरियनाक जामीन मेळ्ळो। ह्या केशींतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता, ती म्हळ्यार पुलिसाच्या ल्हानशा चुकीक लागून अश्यो केसी भायर पडपाक शकतात आणि धरिल्ल्याक जामीनूय मेळपाक शकता हे सिद्ध जाता।